न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तसेच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोहोचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। समेस्तांक आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची परबी। तर आयज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात हे विशीं आमचे सब एडिटर्स तसेच अँकर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। पुराय गोंय राज्य आयज आंतरराष्ट्रीय योग दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। तशेंच राजधानी पणजे सयत सांखळी, कुडचड्या, वाळपय, पर्या, मागीर सांग्या ह्या तशेंच हेर वाठारांनी हो जो दीस आसा तो व्हडा उमेदीन मनयलो आसा। ह्या एका आंतरराष्ट्रीय योगा दिसा निमतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, तशेंच मंत्री विश्वजीत राणे, मागीर मयेचे आमदार प्रेमीन शेट, तशेंच पर्येची आमदार तिणें ह्या हितून वांटेकार घेतलेलो आसा। ही जी बातमी तुवें सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात। दुसरी जी बातमी म्हणजे गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय सावन सुरू जातलें आनी 8 ऑगस्ट मेरेन हें सोंपतलें अशी आयज अधिसुचोवणी जारी केल्या उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी आसा तांच्यांनी तिडक उक्तायल्या। तांचें अशें म्हणणें आसा की हें जें अधिवेशन आसा तें फकत 15 दिसाचेंच, कित्याक फाटलें जें अधिवेशन आशिल्लें तें 18 दिसाचें आशिल्लें, पण हें जें अधिवेशन आसा तें 15 दीस चल्लां आनी तांच्यांनी फाटल्या अधिवेशनाक अशें सांगिल्लें की जें आतांचें जें पावसाळी अधिवेशन आसतलें तें 21 दिसाचें दवरितलें, पण तेंच्यांनी 15 दिसाचें दवरिल्लें आनी तांकां अशें तांचें अशें म्हणणें आसा की हो जो सरकार आसा तो पुराय फेल जाल्लो आसा, तांचें अपयशी थारलेलो आसा आनी तांकां जे लोकांचे प्रश्न आसा ते विधानसभेंत तांकां लोकांचे प्रश्न आसा ते मांडपाचे ना, ताका लागून तेंच्यांनी अशें जें डिसिजन घेतलें अशें तांचें म्हणणें आसा। तिसरी जी बात म्हणजे वार्का दर्यादेग वाठारांत बेकायदेशीर रितीन दोंगर कापणी सुरू आसा आनी ही जी कापणी आसा ती कोण करता हाचो तेंचे कडेन पुरावो ना, बट थळाव्यांक असो भंय आसा की हेजे दोंगर कापणी अशी चालूच उरली जाल्यार जे दर्याचें जें उदक आसा तांचें जें शेत आसा तितून येवन तांच्या शेताचें पुराय नुकसाण जातलें। ह्यो तिनूय बातम्यो तुवें सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। पयली बातमी म्हळ्यार आतां फाटल्या दिसांनी जो उटंगराचो पावस पडटलो आनी त्या पावसान कुर्टी खांडेपार पंचायत क्षेत्राचे वाठारांतली जी फिरगिणी भाट वाठार आसा त्या वाठारांतले कमलाकांत गावडे हाचें घर मातयेचें घर आसलें तें कोसळ्ळें आनी सुदैवान कोणाक जिवीत हानी जावंक ना। तेजें कारण म्हणल्यार तो कमलाकांत आसा आनी ताची बायल कनिका ही दोगांय घरा भायर काम करतालीं तेन्ना ही घडणूक घडली आनी सद्याक हो जो घर ओनर आसा तो सायटीन खोप काडून रावता आनी ताजी 4 जाण भुरगीं बीन आसा। सो फाटल्या 2 वर्सां पयलीं ताजे घराचो कांय भाग कोसळिल्लो तेन्ना सरकारा कडेन त्यांनी मजतीचो हात केल्लो आनी जे संबंधीत अधिकारी आहा ते पळोवन गेले पूण ताची कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें ताणें उलोवन दाखयलां आनी आतां तरी सरकारान आपली दखल घेवन आपल्याक नव्यान घर बांदून दिवचें अशी तरेची मागणी जी आसा ती तेणी केल्लेली आसा। आनी दुसरी जी बातमी म्हळ्यार जे सांखळे सावन किंवा वाळपय सावन जे गांवडाळी रस्त्या वयल्यान येतात तांच्या खातीर ही एक म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार गांवडाळी जो रस्तो आसा गांवडाळी ते ओल्ड गोवा रस्तो आसा तो सोमारच्यान म्हळ्यार 23 तारखेच्यान येरादारी खातीर बंद आसतलो। 1 म्हयनो म्हटल्यार कांय म्हयने हे बंद आसा। थंय रेल्वे ओवरब्रीज जाता ताका लागून हो रस्तो बंद आसतलो आनी ती जी येरादारी आसा थंयच्यान ती बाणस्तारी आनी ती खोर्ले IDC आहा थंयच्यान वळयल्या। सो ह्यो दोनूय अपडेट तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवचे। यस, उटंगराच्या पावसाक लागून कुर्टी खांडेपारच्या कमलाकांत गांवकर जे आसा हाच्या घराचो कांय भाग कोसळिल्लो आसा, तर फुडें खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान हाची दखल घेवची अशी म्हणून तांणी मागणी केल्ली आसा। फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन।
रवींद्र भवनाच्या कामाची माहिती घेतले उपरांतूच मडगांवचे रवींद्र भवन जे आसा ते केन्ना सुरू जातले हाचेर आपूण सांगपाक शकता अशें स्पश्टीकरण जे आसा ते मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें आसा. तशेंच गोंयभर क्रिस्तांव भाव जे आसा ते व्हडा उमेदीन सांजावाची परब मनयतात. हो सांजाव जो आसा तो सांत जॉन दी बाप्तिस्ट हांकां समर्पीत केल्लो आसा आनी कांय कडेन हांकां नवे काजारे जोडप्यांची परब अशेंय म्हणटात. देखून आधुनीक काळा प्रमाणे ही जी परब आसा हो जो सण आसा तो बदलत गेल्लो आसा आनी सद्या राया वाठारांत 22 तारखेक जो आयताराक सांजाव जातलो त्याच्या तयारी खातीर तरणाटी पिळगी जी आसा ती सज्ज जाल्ली आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार म्हापशा वेपारी संघटनेच्यो ज्यो 4 मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो निमणे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मान्य केल्ल्यो आसा. देखून जो 23 तारखेक तांचो जो म्हापसा मार्केट बाजार बंद दवरपाचो जो तांचो निर्णय आशिल्लो तो तांणी फाटीं घेतिल्लो आसा. देखून ह्यो मागण्यो खंयच्यो आशिल्ल्यो आनी खंयच्यो तांच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो मान्य जाल्या हें जाणून घेवपा खातीर आमचो हो जो ही बातमी जी आसा ती सविस्तर तुमी गोमंतक टुडे बुलेटिनान मुजरत पळोवची. क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब म्हळ्यार सांजावा खातीर तरणाटी भुरगीं जी आसा सज्ज जाल्ली आसा तांची तयारी नेटान चालू आसा आनी ही जी तांची परंपरा आसा तांणी तिगोवन दवरिल्ली आसा. ह्या खातीर आतां 22 तारखेक जावपी सांजावा खातीर नेटान तांची तयारी सुरू आसा. फुडें आमी वचुया आमचो रिपोर्टर गौरेश गांवकाराचे कडेन. तुम्ही सगळे जाणा आसतले कॅब एग्रिगेटर हो जो ॲप बेस्ड जे एग्रिगेटराक लागून एक गॅझेट येयल्लें आसा. जाल्यार हें जे गॅझेट आसा ह्या गॅझेटाच्या विरोधान तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या फावट कितले अशी आंदोलन प्रोटेस्ट आमकां वयत थंय दिश्टी पडले. जाल्यार आयज तोच एक टॉपीक घेवन जो आल्दोनचो आमदार कार्लोस फेरेरा तो आयज मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेलो आनी जेन्ना तो मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेलो तेन्ना तेंचें डिस्कशन अशें ह्या टॉपिकाचेर जालें की फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यान अनावन्स केल्लें की गोंयान ओला उबर येवची ना म्हणून. पूण ह्या कायद्यान समज हो कायदो एकदां पास जालो जाल्यार कोणूय मनीस खंयचीय कंपनी गोंयान येवपाचें आडोवंक शकना अशें तेंचें डिस्कशन जालें. आनी गोंयान जेन्ना दुसरी खंयची कंपनी आडोवपाचो प्रयत्न केलो समज सरकारान ओला उबराक आडोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तो जो हें आसा त्यो ज्यो कंपनी आसा त्यो कंपनी आपूण कोर्टान वचोन आपली वाट सुरळीत करून परत गोंयान येवपाक शकता. सो हेंचेर डिस्कशन जालें आनी मेन म्हटल्यार कार्लोस फेरेरान सीएमा कडेन मागलां की येता ते विधानसभेन जे पावसाळी अधिवेशन जे येवपाचें आसा त्या पावसाळी अधिवेशनान हो जो टॉपीक आसा तो डिस्कशनाक येवचो आनी थंय जे ॲप बेस्ड टॅक्सी ज्यो आसात त्यो बरें वायट कितें आसा तें 40 आमदारांक घेवन डिस्कशन करचें अशें तेणी मागलेलें आसा. ही जी बातमी आसा ती तुमकां आयज सांजेच्या 7 वरांचेर पळोवंक मेळटली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो कांय म्हत्वाच्यो अपडेट्स. आनीकूय बातम्यो पळोवपा खातीर आमच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. इतलेंच म्हणीत आयचें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.